आता आम्ही प्रश्नोत्तर तास घेता. स्टार क्वेश्चन 1A टेबल बाय श्री विल्फ्रेड डिसा. I may be permitted to ask postponed question number 1A. Answer as per submitted on portal. How many line helpers, assistant line helpers who are working for more than 5 years were recruited among the list as per Annexure 3? So Annexure 3 in the specific answer जो Honorable Kaligan Magla is already given. It is on the portal. If he wants me to read, I can read. I have no issues. Issue is that there were a total of 1,795 line helpers on the selection panel. And what he is asking is a specific question is who were selected from who were existing. Correct, Mara? So from that, there were almost everybody who had gone to court have been selected, other than around 9 of them. Nine are not being taken, 9. Subsequently, in the second list, the other people were taken. So as of today, only 9 people are remaining who are to be taken from the original list. Speaker sir, एका कामाक गेल्यार म्हाका सद्दां more than 8 years जालीं आनी त्याच फाटल्यान वर्कर्स घेवन तांकां फिक्स केले. आतां तुमगे कितें कितें आहा तांकां पोते फिक्स करपाक उलय तांकां कोण more than 8 years कंप्लीट केल्याय तांकां. स्पीकर सर, ऑनरेबल म्हजो कलीग कितें म्हणटा तें सारकें की ते सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटान भितर जे काम करता तांकां करपाक जाय अशें तेजी मागणी. स्पीकर सर, आतांच आमचे कडेन 350-400 जे लायन हेल्पर आसा इज ऑन कॉन्ट्रॅक्ट स्टील. आतां तेंचो ऑगस्टान कितें रिन्युवल आसा, सप्टेंबरान रिन्युवल आसा. आमी तेजे जे परतून टेस्ट घेतले. कितें जालां स्पीकर सर, लायन हेल्पर जेन्ना घेता कोणें घेतले कितें घेतलें म्हाका सांगपाची गरज ना, पूण लायन हेल्पर म्हणजे प्रॅक्टिकल पीपल ते NMR जो आशिल्लो नॉन मस्टर रोल जो आशिल्लो तो कन्वर्ट केलो आनी लायन हेल्पर केलो. आनी तेजो जॉब आशिल्लो ह्या लायन हेल्पराचो खड्डे मारपाचो, पोल उबे करपाचो, वायरी ओडपाचो. आनी अनफॉर्च्युनेटली त्या टायमार भितर बायलां कडेन जायना अशें हांव म्हणना. पळय, आय एम नॉट एगेन्स्ट द विकर सेक्स, बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से दॅट देर आर सम पीपल हेज टेकन अ लायन हेल्पर फॉर वुमन. आतां तितू दे हॅव टू क्लाइम दॅट 9-meter pole. So I have decided, the government along with the Honorable CM has decided that we are going to conduct a fresh test for all the remaining people who are to be regularized. And we are in the IDCO committee. आमकां जेन्ना post दितले तेन्ना priority will be given to all these people who will be taken only if they climb the test. आतां सांगता Honorable colleague Speaker sir, that these people will be made to climb, because that is the purpose for what they are taken. They will be made to climb a 9-meter pole without any help, and they will be able to take one pin insulator or कितें तरी वयर तो घालपाक. So this is a test we will be conducted now in the month of August. We will be starting. And September जेन्ना vacancy आसता, this will be given the top priority to fill in the vacancies. Member Digambar Kamath. Member, just hold on. He is there. Okay, I'm sorry. I'll refrain it. I'm talking about the woman. Zale cover. I will withdrawn it. Zale, but why would we try? Speaker sir, Came out. गेल्ले हावसांत ह्याच हावसांत ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टरान सगळ्यांक एश्युरन्स दिले आनी ते आतां ताणें सांगलां की वी वील ट्राय टू गिव प्रिफरन्स टू दोज हू आर वर्किंग देर फॉर मोर दॅन 5 years 8 years आनी तांचे कितें टेस्ट कितें आसा ती घेवची. पूण म्हजें एकच रिक्वेस्ट आहा, थोड्यांक तुमी गेल्ले खेपेक प्रिफरन्स दिवन थोड्यांक घेतल्यात, रिक्रूट केल्यात, बिकॉज दे हॅव बीन वर्किंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. आनी प्रत्येक वर्सा एक्झिक्युटीव इंजिनियर तांकां सर्टिफिकेट दिता की देअर वर्क इज सॅटिस्फॅक्टरी. जे कोण सारकें काम करना तांकां ते काडून उडयता. दे आर फ्री टू रिमूव दॅम. आनी म्हणून तांकां जेन्ना पोस्ट आतां तुजे सप्टेंबराक जातले, आय वूड सजेस्ट टू द पॉवर मिनिस्टर दॅट वॉट एवर तुगे तुजें कितें तांकां व्हडलेशें कितें टेस्ट तांकां ते रिटर्न टेस्ट येता तसलें कांय नासता. मॅक्झिमम फिजिकल यू मे टेक, पूण तांकां प्रिफरन्स दी.
My only thing is after working for 8 years, 7 years, it is difficult for them to go somewhere else and take the job. So my only request to you is try to give them preference as and when the vacancies are created. Till that time, don't remove them. That is the only thing. Speaker sir, honorable colleague Shri Digambar Kamatin jane सांगला. I have already made a statement to आमचो colleague. I am very specific. And म्हाका दिसता honorable CM is also on the same line. आता अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां ते जे लोक आसा ते खंयचे तरी एक सेक्शनाचे आसा सारके भरल्या हांव नांवां घेयना कित्याक मागीर सम पीपल विल गेट ऑफेंडेड आनी अशें जालां की ते दुसरे कडेन खंय ट्रान्सफर केल्या तो आमदार येता आनी आपणाचो मातसो पोतून हाड म्हणटा म्हाका हे हेतू हांव आतां क्लियर सांगता आय विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी MLA हू विल कम एंड टेल दॅट वन्स पोस्टेड दे हॅव टू बी टेकन इन सम अदर प्लेस कित्याक आतां सगळे ते गच भरल्या एक जाग्या वयल्यान आनी आमकां जाय रिक्वायरमेंट थंय वचपाक सोदना सो ह्यो गोश्टी हांव आतां ऑनरेबल पयलीं दिगंबर कामत बाबाक सांगता की असल्यो गोश्टी तुमी हाडच्यो न्ही फाल्यां एज प्रॉमिस्ड ऑनरेबल CM ऑल्सो हेज टेकन द डिसिजन एज अ गव्हर्मेंट वी आर ऑल्सो टेकिंग डिसिजन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू देम दे विल बी 2 टेस्ट हांव पयलीं सांगता विल्फ्रेड बाबाचंद बाब की 1 टेस्ट स्पीकर सर विल बी फर्स्ट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग टेक्स टायम रेग्युलर पोस्ट विल बी कमिंग आनी आमी घेतले स्पीकर सर प्रोसेस विल टेक टायम सो इन द मीन टायम तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाक जाय इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर सो फर्स्ट टेस्ट विल बी डन आफ्टर असेंब्ली सेशन चालू जातरी आमी जे ऑलमोस्ट एक्झॅक्ट नंबर दिता तुमकां 485 कितें आसा ऑन कॉन्ट्रॅक्ट कितें आसा सो तांकां म्हाका सांग गोंयकार आमी तुज्या सगळ्या मिडियामध्ये सांगूंक सोदता की NMR जे आशिल्ले तो वर्ड चेंज केलून लायन हेल्पर केला नॉन मास्टर रोल Assistant line. लायन हेल्पर केल्ले आसा लायन हेल्पर म्हणल्यार खड्डे मारपाचे पोल उबे करपाचे वायरी ओडपाचे आनी हे ते करूंक शकता जाल्यार वी विल रिन्यू द कॉन्ट्रॅक्ट अदरवायज तांकां आमी घरा धाडटले हे क्लियर म्हाका दिसता सगळे म्हाज्या कलिगाक धाडटा वचून म्हाजे कडेन येवपाचें ना ही पयली गोश्ट दुसरी गोश्ट जी आसा तेन्ना रेग्युलर अपॉयंटमेंट जातलो दे हॅव टू एप्लाय and we will put in the appointment they will be given first preference with honorable CM's guidance and on those basis we will take them on the first preference I have also committed to them then honorable chief minister then ex chief minister म्हाका जेन्ना हो डिपार्टमेंट दिलो तेन्ना ताका CMाक सांगलें म्हाजे कडेन एक डेलिगेशन येयल्लें ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे लायनमॅन ते जे आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टाचेर की आमकां हांवें ताका प्रॉमीस केल्लें आसा ऑन बिहाफ ऑफ देन CM ऑनरेबल CM आनी आतांचो CM that we will give you preference wherever आमी ताका political color घालचे ना because we don't want to put political colors we want to help our Goan people they are most of them are Goans so this is the assurance I can give to your question and I think it is satisfactory. There is already a rule that those who are working on temporary basis and if they have completed more than 5 years, they are automatically deemed to be confirmed. This has happened in PWD, this has happened in your own department, in the electricity department. Once they are working for a period of 5 years continuously, they should be confirmed. Now suddenly if you are changing the rules, then it will be very, very bad. Please look it with a human face and also ensure that they have got reasonably a good physical condition so that they can be confirmed. But if you are going to ask them to reapply and reconsider, I think you are doing a gross injustice to those who have given their 5 years or more than 5 years of service. Because it is already a precedence over here in this house, in all the departments, whether it is in PWD, health and all that, those who have completed more than 5 years, they are supposed to be deemed to be confirmed. Will the Honorable Minister do that? I'll answer. No, मागीर विसरता. एका बरोबर कर मरे एका बरोबर सर ना हांव आन्सर करता कितें अशी ऑनरेबल स्पीकर जो आमचो कलीग लुईजीन बाब म्हणटा ही हॅज बीन एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दीस पर्टिक्युलर स्टेट इन म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लास्ट 22 वर्सां काम करता स्पीकर सर हे जे गोश्टी तो सांगता पळय हांव नको कसो तो सांगपाक तेज्या मनांतल्यान येता ते आय डोंट नो तेणी कितें केल्ले ते गोश्टी आमी सारके करता स्पीकर सर हांव म्हणटात पळय डोंट टेक इट टू तुज्या कडेन आय एम टॉकिंग अबाउट तेणी कितें सांगता I have seen Speaker, sir, people in I'm on health my feet, Speaker, department, sir. they were Speaker, sir, I'm on my confirmed feet. once they retired. Speaker, sir, I'm on my answering. feet. Let me finish. I have not interrupted him. He should not interrupt me. Whatever he wants to say, I am ready to answer. So, Speaker, sir, माझ्या गोष्टी जर हांव सांगता, we are, Honorable CM is sympathetic. We will do the proper due diligence process.
remover of the circular. This government only will remove the circular, and we are going to take care of not only election department, entire system in Goa, but it requires time because there are a lot of other things. We have to create posts, we have to do this. The Honorable CM has taken it as a priority. So don't worry. आम्ही 22 वर्सां लोकांचे हे जे आता ते भोगता पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाजाल्यार हांव लेटरां दिता. We will see that those people also Honorable CM finds a solution, and including election department people. But let us go in a proper procedure. Let us do it properly. Let us take people कोण काम करू शकता ते बेश्टे घेवपाक जाय म्हण हांव हे म्हज्या डिपार्टमेंट घेवचें ना अशें हांव ताका सांगता. बिकॉज इन द पास्ट जशें हांवें सांगलां, I am repeating again. I already taken by my word which I said. I am taking. We have to practically work. आज हांव तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी राती हांव आतां सांगूंक सोदता. दावोल्ली हांगा लायट गेली 11:30 आनी आज सकाळी दावोल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायटूच ना. ते तू स्टेटमेंट. दावोल्ली स्पीकर सर आज लायट गेली 11:30 रातची, ती आज सकाळी 10:30 रिस्टोर जाली. आणि त्याचे इश्यू खूप आसा, ते सगळे सांगपाक गेले जावचे ना. सो गिव अ फ्री हँड फॉर अपॉइंटमेंट. वी विल टेक preference to everybody who is there. They will be preferred to take, provided they go to that trust. Speaker sir, thank you. That is the reason, Speaker sir, sir, I had requested Honorable Chief Minister to have a Public Service Commission. You take the best. स्पीकर सर, म्हाका एकच सांगान दिसता, तेवटेन बसल्या उपरांत सांगप सोंपें, हेवटेन बसल्या उपरांतूय करपाची इच्छा आसपाक जाय. आमकां ती इच्छा आसा, ऑलरेडी आमी सुरू केला, करता आमी. Last, not a reply. Just few days back, you had assured this house, you will ensure that this sort of employees, whether at the lowest level or the highest level, just because somebody made a mistake in getting inefficient people, if it is so, I don't know, at least in future, let them be taken to the Public Service Commission. Okay. So you take the best, not okay. A supplementary. Because now also same thing will happen. Let there be transparency, let there be efficiency, which you are saying. I'm very happy. And I will be very proud if you take through some service commission by taking a certain criteria and showing certain transparency, certain honesty, certain sincerity, so that you take the best of the best. Speaker sir. Last supplementary, Javadekar. No, wait, Speaker sir, on his. ते मातशें एक मिनिट, Javadekar sir. आन्सर मागीर एकदम Speaker sir, Speaker sir, what he has said, when we conduct test, I am going to write to him and request his time to come and watch that test. So he can also certify whether these people are fit, who they have taken or not. And alakida, we are doing the procedure under camera. So anybody can complain, Amit Gartala. The test will be for everybody, whoever is there. So I will invite Lujan Bab. I hope he keeps time free to see that all the days of the test he is there. My particular request to Lujan Bab. Thank you, Speaker. सो ते मातशें Javadekar. स्पीकर सर, Javadekar. म्हजो मंत्र्याक प्रश्न आसा की ताणें ARD सर्क्युलर टायम टू टायम फॉलो केल्या काय कितें. नंबर 1, कारण ताणें फॉरेस्ट अशें घेतलो हांगा. म्हज्या म्हायती प्रमाणे no daily wages worker can be appointed in any department right from 2010. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की ताणें ते रिफर करून आन्सर दिला काय कितें, हो प्रश्न म्हजो. म्हजो प्रश्न जो आसा, व्हेरी क्लियर. माझे प्रश्न हांव परतून रिपीट करता. बाबाशाना घातला. Furnish the details of recruitment of power department. ते दिल्ले आसा. The details of return execution ते दिल्ले आसा. The names of candidates who are holding certificates ते दिल्ले आसा. हे सगळें दिल्ले आसा. हो कसलो प्रश्न म्हाका खबर ना. I am going for the second postponed start question. Honorable Member Sri Digambar Kamath. Number 1A. Speaker sir, answer is as on the portal, Speaker sir. स्पीकर सर, ह्या क्वेश्चनाचेर म्हाका जो रिप्लाय मेळ्ळा त्या आय वेंट टू द रिप्लाय. वॉट आय एम फायंडींग आवट, पयलीं म्हणजे सगळ्यो केजीस पळय आसा चडश्यो त्यो सगळ्यो नॉर्थ गोवाकच आसा. 99% केजीस वीच आर रिपोर्टेड हियर. म्हणजे टोटल केजीस म्हाका दिसता काय ना म्हटल्यार एक 600 केजीस आसा वेर नोटिसीस हॅव बीन सर्वड रायट फ्रॉम 2015. तातूंतले म्हाका दिसता 99% इन नॉर्थ गोवा. सावथ गोवाक एकय ना. दॅट इज गुड थिंग. म्हणजे सावथाक एटलिस्ट हें चडशें जायना केजीस अशें दिसता. दुसरो म्हजो क्वेश्चन आहा की देर आर केजीस
इन रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे 2015, 2016, 2017. Now, for example, 23 cases are in 2015, where the reply given is compliance report is awaited. I had asked list of demolition orders issued from 2015 to 2018. They have given me the list. Demolition orders have been issued. They have acted. पण ताजे ते डिमॉलिशन जाला काय ना अश्यो केसीस पेंडिंग रायट फ्रॉम 2015, 16, 17, 18 आसा. 19 सोडून दी. 19 there are many cases which are gone in the High Court. Now what is the reason for 2015 cases, 2016 cases remaining pending because of non-compliance? Speaker sir, the question आमचो दिगंबर साहेबान घातला ही whether the government has notified draft coastal zonal plan. You are referring to that question only, no? Postpone our question to the. ना 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 हांव म्हजो प्रश्न कितें म्हाका आन्सर दिला पळय. You have given me all the answers. First is list of applicants. They have given me list of applications. There are around 600 sumar applicants from various talukas bhi asa. Second question I had asked, total number, annexure 1 says total number of cases in which demolition orders have been issued by GCZMA from 2015. Ataje sodon di 18, 19 I can understand. 235 demolition orders were issued right from 2015. Now, I can understand if 2018, 19 cases remain pending. My question is 2015, 16, 17, why they are showing compliance report is awaited in spite of ordering demolition? This is my only question. Speaker sir, जो तुम्ही जे सांगले आसा, the demolition order has been म्हणजे आमकां mobilize करपाक deputy collector धाडला. So that mobilization is yet to happen. That is why it has been stuck for some time. But Speaker sir, I will just, since honorable my colleague has asked, I will only say that CRZ violation जे आसा, normally it should be taken by the department by itself. But most of these cases are inter-department fighting आणि मागीर ते स्टे हाडटा, मागीर ते आर्ग्युमेंट करता. आणि जेन्ना demolition जे तुम्ही सांगला, we have to mobilize a squad for demolition. And this is happens to the revenue department. आणि revenue department gives us the squad. आणि खंय तरी ते आपणाची election process आसा, आनी कसले process आसा, आनी कितें आसा, तेजेर ते मागीर squad दिना. And we are unable to do. Because CRZ by itself does not demolish. We execute the demolition through the help of the deputy collector. So most of these cases have remained because of deputy collector not giving the required force. So I am also looking into that, and I will speak to Honorable CM to find if we can find some other means to find a solution to see what is happening. And मागीर कितें करता, when the demolition order is passed, they either go to NGT for a stay order or दुसऱ्या कोर्टान Supreme Court with a stay order हाडटा आणि ते delay जाता. So whatever list has been given, it is because of those reasons. And those reasons, wherever deputy collector has given, we have gone ahead with the demolition. Speaker sir, Majo annexure 2 gives me details of cases pending before Green Tribunal, High Court, Supreme Court. That also list I have. That is all right. That what you are saying is all right. My only worry is, see, you complete the process, you issue demolition orders. Now, in 2015, I agree that sometimes collector is not available, deputy collector squad is not available. I can understand 2018, 2019 are still pending. To that extent, I am prepared to accept. My only worry is, if in 2015, 2016 demolition orders are issued, and even then revenue department is not providing them I think Chief Minister should intervene and see that these cases are taken to task. Otherwise, there is no, everywhere you are saying compliance report is awaited, compliance report, that they have not taken decision. So your department, you have to give direction to your department to follow it up immediately and within a time-bound manner see that action is taken. Otherwise, my order is काय फायदो ना. अशें जातलें न्ही. This is what I am saying to you. This is the main crux. या reply. Compliance is awaited. Compliance is awaited. That you have to check. And in some cases they have said it is demolished. That means the order has been implemented. फाल्यां अशी message वचपाक जायना की जो influential आहा ताजे compliance जायना आनी जो बाबडो गरीब आसा ताजें उडयता. अशें जावपाक जायना. This is the worry. Sir,
जो ऑनरेबल मेंबर सांगता ते सारखे आसा. आय हॅव गिवन फॅक्च्युअल्स. हांव कांय दुसरें दिवंक शकना. Speaker sir, I have already said that I will bring it to the notice of the Honorable Chief Minister and ask his help in finding solution. Honorable colleague, I सांगूंक सोदता. See how the process starts. A complaint comes. CRZ to their scientific officers are sent to the people. आता आमचे scientific officer जे आसा वा जे पंचनामा करपाक वयता or ते पळोवपाक वयता is a very limited. So we have already discussed, as Environment Minister, I have told CRZ, or we will form a team of NPanel list to give, पयलीं कित्याक bogus complaint खूब जावपाक लागले Speaker sir. आनी तितूच time वयता. आनी when bogus complaints come, see, when a particular scientific officer goes to see based on science, based on the CRZ nomenclature, तितूच time लागता Speaker sir. आनी मनीस कमी असले कारणान I have already instructed CRZ authorities to find a solution. Is first a preliminary, MPanel agencies are the to go and first do the preliminary survey and give the report so that it becomes easier for us to take action in a faster way. So this I have taken the decision and instructed CRZ authorities that we will make a preliminary inquiry on the complaint so that the documents are first made to source. Then we will send our scientific people to go and examine themselves. नाल्यार कितें जाता ते डायरेक्ट वयता तेन्ना ह्यो केसीस जे आसा दे आर ऑल्सो ह्युमन बिंग्स 5-6 जाण इतले केसी हँडल करूंक शकना स्पीकर सर. सो टायम इज लॉस्ट. दिस इज द रिजन. सो वी हॅव डायरेक्टेड देम टू हॅव अ एम्पॅनल एजन्सी ऑन अ कंप्लेन. वी विल गो अँड मेक ऑल रेकॉर्ड्स प्रॉपर ऑफ द एजन्सी. देन दॅट विल कम टू द सायंटिफिक ऑफिसर्स हू विल गो अँड एक्झामिन देमसेल्स स्पीकर सर. आणि दुसरी गोष्ट जे आमच्या ऑनरेबल कलिगान सांगला, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड that I will speak to Honorable Chief Minister that demolition squad जे आसा ते आमकां दिवचे to take actions. See, before we come to the next assembly, at least let there be saying that you have complied. You are at least 15, 16, 17, 3-4 वर्सांचे तरी कंप्लीट जाले अशें जावं न्ही. That is our स्पीकर सर, इशू कितें जे डेमोलिशन ऑर्डर जे आसा त्यो करपाक इशू कांयच ना, जशें सांगला डेप्युटी कलेक्टरान. पूण जेन्ना चॅलेंज करता वी कॅनॉट डेमोलिश. सो ह्यो ज्यो ऑर्डर लिस्ट दिल्या फुडले असेंब्ली स्पीकर आमचे दिगंबर साहेबान आमचे क्वेश्चन मारचे. आय विल गिव द कंपॅरिजन रिजन आनी सगळे ते वॉट एवर इज आस्किंग वी विल गो इन टू इट. आनी कितें जाता नंबर ऑफ कंप्लेन्स आनी केसीस इतल्यो जाल्ल्यो आसा की इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मॉनिटर बाय आवर ओन पीपल. सो इट रिक्वायर्स टायम कन्झ्युमिंग. So this is the way we have found out a solution, Speaker. Thank you. Postponement start question number 2B by Wilfred Disa. कॉल केलो. Already called. Member, you can go for start question number 4. It is just on CRZ. Okay? Just. Postpone start LAQ number 2B. Speaker sir, I answer as per cyclist. Has the TCB board constituted any subcommittee to inspect all such cases under 16B and submitted report to the board? Give the names of the committee. Speaker sir, माननीय सदस्यान जे कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या का विचारल्या जाल्यार ना, कमिटी सब आनी कमिटी हे केलें ना. 16B च्या अंडर आनी कमिटी ना. Speaker sir, cases आहाय तांकां ऑब्जेक्शन सजेशन हांकां नोटीस धाडपाक लागले. तुमी लोकां गेली ऑब्जेक्शन सजेशन हे केसीसां घेयल्याय आनी घेयले जाल्यार म्हाका तेंची कॉपी दिच्यो. स्पीकर सर, ज्यो मिटिंगी जाल्ल्यो आसात तेजे खातीर ऑलरेडी पब्लीश केल्ले आसा, म्हळ्यार ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांक कडच्यान घेवपाक. आनी त्या प्रमाणे पयली मिटींग जाल्ली ती मिटिंगेक 29/11/2018 तुका डिटेल केसी कितल्यो त्यो जाय, कितले त्या मिटिंगेक कितल्यो केसी घेतल्यो कितल्यो कांय डिटेल पब्लीश केल्यो आनी ऑब्जेक्शन सजेशन जाय. 29/11/2018 आनी मागीर ती मिटींग परत एडजॉर्न करून आनी परत घेतल्या 12/12/2019. हे दोनाची 12/12/2019 हे दोनी मिटिंगीचे पब्लीश 18 सॉरी हांगा 19 सॉरी 18 ते पब्लीश केल्ले. ना ना एक टायपींग मिस्टेक हांगा 19 म्हणला पूण 12/12
दुसरी मिटींग सेम मिटींग एडजॉर्न करून परत कंटिन्यू केल्या तेजी 12/12/2018 हांगा मातशी प्रिंटींग मिस्टेक आहा 2019 म्हणून येयला पूण 2018 तेजी दोनूय हाजी पब्लीश केल्ली आसा ऑफिशियल गॅजेटीचेर 10/1/2019 हे पयलीं हाजे खातीर ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांनी दिवची म्हणून दिल्लें आसा सेकंड परत 1/2/2019 एक मिटींग जाल्या ती परत एडजॉर्न करून परत कंटिन्यू जाल्या परत मिटींग परत घेतल्या आनी दोनूय मिटींगेचे आनीक फावटी 28/2/2019 हांगा परत पब्लीश केल्ली आसा लोकांनी घेवपाक गॅजेट पब्लीश 28/2/2019 आनी थर्ड परत एक फावटी पब्लीश केला 30/5/30/05/2019 ही लास्ट मिटींग म्हणजे तिनूच धाडली आसा 01/3/2019 ह्या तिनूय हेचे 3 फावटी पब्लीश केल्ले आसा 2 मिटींगे पयलीं त्यो एडजॉर्न करून 2 फावटी घेवप जाला तिसरी मिटींग एक फावटी घेतल्या आनी 3 फावटी ऑलरेडी हें केल्लें आसा ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांनी दिवची म्हणून तेजे उपरांत आनी मिटींग जालात पूण तेजेर हें जाल्लें ना अजुनी तो पब्लीश जालो ना पूण हे 3 पब्लीश ऑलरेडी जाल्ले आसा तुमकां ऑब्जेक्शन कितले येयले आज पासून ऑब्जेक्शन स्पीकर सर ऑब्जेक्शन जे येयला हाजेर स्क्रुटिनी सद्या चालू आसा आनी लास्ट जेन्ना मिटींग जाल्ली आसा 10 तारखेची म्हजी म्हायती प्रमाणे ते अजून म्हजे कांय आयली ना डिटेल पूण ती 30 तातूंतल्यो केसीस ज्यो एप्रूव जाल्ले आसा फायनल केल्ले आसात तेंचे खातीर 30 केसीचे खातीर 18 एप्लिकेशन ऑब्जेक्शन आयिल्ली आनी ती ऑब्जेक्शनाक हें करून ती हें केल्ले आसा टोटल केसी ज्यो आसात तातूंतल्यान फक्त 30 आयज पर्यंत हे जाल्ले आसात लास्ट मिटींगेक पूण त्यो मिनिट्स बी अजून कांय कन्फर्म जाल्ले नात कित्याक ताजेर लास्ट मिटींग जी जाल्ली आसा तातूंत 10 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक तातूंत फक्त 30 केसी एप्रूव जाल्ले आसात 10 तारखेकच ना एप्रूव त्यो पयलीं आयिल्ल्यो पूण हाजे ह्यो फायनल जाल्लो ना हाजे परत लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक त्या बोर्डाक तेमी ऑब्जेक्शन जे आसल्यो जे ऑब्जेक्शन 18 लोकांचे ऑब्जेक्शन आसले त्या ऑब्जेक्शनाचेर कसले ऑब्जेक्शन कितें हांव डिटेलान सांगूंक शकना कित्याक म्हाका हांगा येयल्या फक्त जे अवघ्याक 1 वीक जाल्लो आसा आनी जेन्ना म्हाका दिसता हांव पयलोच मंत्री असो आसतलो जेन्ना मंत्रीपद घेतले उपरांत जेन्ना शेनवाराक स्वेरींग सेरेमनी जाला आयताराक सुट्टी आनी सोमाराक सुरवात करता आसतना डायरेक्ट असेंब्लीक फेस केला म्हणजे सगळे हांवें स्टडी करपाक अजून पावलो ना हाजेर सकयल म्हाका स्टडी करची पडटली की लास्ट 30 केसी बद्दल बाकीच्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसात आज पर्यंत सगळे बोर्डाचेर घेतल्यो आसात तेज्यो स्क्रुटिनी बाकी सगळें चालू आसा कितें 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 पोस्टपोन करचें म्हटलें तेणी क्वेश्चन नाही रिव्ह्यू करच्यो म्हटल्या सगळ्यो करता नाही नाही हे ज्यो केसी आसा म्हणून म्हणलां न्ही कित्याक एकाएकी हांवें त्यो ज्यो केसी आसा इतले आयज सगळे बोर्डा कितें घेतले आसा हे पयलीं एप्रुवल घेतला ते प्रोविजन एप्रुवल तुम्ही नवोच डिपार्टमेंट घेतला अशें म्हटलें आनी त्या खातीर स्टडी करपाक तुमकां वेळ मेळना अशें न्हय की ते आजूच दिवपाक जाय तुमी ते फुडले फावटी दिले जाता ताका लागून म्हणलें की म्हाका तेजेर सकयल म्हणजे पळोवपाक जाय सगळे सगळे घेवन भाव बसतलो ते दिगंबर कामत बस स्पीकर सर जेन्ना सेक्शन 16B इन्क्लूड जालें तेन्ना म्हाका हांव जर विचारपाक जाय कितले एप्लिकेशन येयलें आनी ती कितली पास करून दिलें ती सेक्शन 16B ती कितली एप्लिकेशन येयली गव्हर्मेंटा कडेन आनी कितली ती सेटल जालें तेजेर म्हाका म्हायती जाय स्पीकर सर माननीय मेंबरान प्रश्न विचारला तो सांगू जेन्युन आसा कित्याक आयज पर्यंत कितले एप्लिकेशन येयली म्हणजे लोकांनी कितले लोकांनी एप्लाय केला आनी कितली तिजी फुडें पास जाली म्हणजे एप्रूव जाली म्हणजे प्रोविजनल टोटल एप्लिकेशनां जी आयिल्ली आसात ती 5350 5350 टोटल एप्लिकेशनां आनी तातूंत भितर 350
आज 500 मिटराचे भितर जे आसात त्यो 3805 500 मिटराचे भितर आसात त्यो 3805 आणि 500 ते 1000 हाजे भितर आसा ते 485 आणि त्याच्या वयली हजाराचे वयर आसात ते 1060 टोटल 5350 5360 आणि हातूंत भितर फक्त एप्रूव केल्ले आसात म्हणजे प्रोविजनल एप्रुवल ते टोटल 233 टोटल एरिया दिगंबर कामत ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की ताका खरेंच टायम मेळूं नासलो ताणें पयरच घेतला ताणें एक्चुअली स्टडी करचें आनी वी पोस्टपोन दीस क्वेश्चन बिकॉज अजून कितें विचारपाक हांव जो प्रश्न विचारलो ही वील नॉट बी एबल टू आन्सर सो आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर यू कॅन पोस्टपोन दीस क्वेश्चन बिकॉज दीस नाही कितें जाय तुमकां विचारा कितें जाय म्हाका म्हजो पयलो क्वेश्चन आसा वॉट इज द प्रोसिजर फॉर चेंज ऑफ झोन वेन द एप्लिकेशन इज मूव टू द बोर्ड बिफोर इट इज अप्रूव्ड प्रोविजनली नंबर 1 then are you supposed to do the inspection before it is approved provisionally? Have those inspections have been done? Have those reports have been collected? Have there been a subcommittee to go into the reports? And then have you gone into the hey what कितें सांगता ताका prompt करता speaker sir आका कितें लागता हॅलो postpone the question. I think you should postpone the question. I think you should postpone the question, Speaker sir, because you are new. I agree. You take time. Reply us in the last. नाही स्पीकर सर माननीय सदस्याचे म्हणणे सारखें आसा की हेजेर स्टडी करपाक सकोल हे करपाक म्हाका टायम जाय तूं दावडना हांवें पूण ह्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसात ताका लागून हांव रिव्यू करता ते परत रिव्यू न्ही हांव तुका रिव्यू करता हाजेर रिव्यू इज वन थिंग तुका पळय कितें पोस्टपोन कर म्हणटा तुमी Review क्वेश्चन पोस्टपोन कर म्हणटा काय let him तुम्ही? study. सगळे केल्या ते पोस्टपोन कर म्हणटा ताका. फुल क्वेश्चन बिकॉज दिस इज लिंक हांव समजलो केल्या ते सगळे पोस्टपोन कर म्हणटा ना इट इज सीज स्पीकर सर सगळे केसीस पोस्टपोन कर म्हणटा टायम मेळना ताका स्टडी करपाक कितें म्हणटा टायम मेळना स्टडी करपाक ताका हांव समजलो बाब दिगंबर कामत सगळे पोस्टपोन कर म्हणटा I am saying that as my colleague Dhawlikar has said that question may be postponed because he has to reply. रिव्यू करता आनी सगळे सविस्तर हाजेर स्टडी करता आनी जालें न्ही तुमकां पळय तेणी जेन्ना सांगलें आपूण सगळे परत एकदा रिव्यू करता ओके आनी त्या उपरांत सांगता फुडले फावटी परत क्वेश्चन घाला स्पीकर सर जस्ट आय मेन्शन टू ब्रिंग टू द नोटीस नाव तूं आतां रिव्यू करता म्हणटा तूं आतांच रिप्लाय दिला म्हाका की 30 केजीस हॅव बीन अप्रूव्ड ऑन राव रे तूं कित्याक उलयता तूं कित्याक तुका कनेक्शन ना तूं कित्याक तूं तुगे तें गार्बेज पळय गार्बेज हांगा गरज ना लेट हिम आन्सर स्पीकर सर म्हजें म्हणणें कितें आतां आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल he has admitted that 30 cases have been approved finally, right? Whatever it is, you have placed it before the board has confirmed. You have created a liability, I am telling you now, you have created a liability. If you reverse that decision tomorrow, people will go to the court and they will sue the town planning board and the members because it's a record now. What I am saying, what I am suggesting to the Chief Minister also, let him properly study and reply in the last week of the session. Speaker sir, no problem. माननीय सदस्याप्रमाणे ते म्हणतात त्या प्रमाणे आम्ही हाजेर आनी लक्ष मारपा नाका म्हणटा तुमी फायनल बोर्डान जे पास केले म्हणटकीर अजून मिनूट कन्फर्म जालें ना ते जे पयलीं जाला तेजे पळोवपा नाका आमकां You have created a document, no? Unnecessary litigation, so you examine it. 5,000च्या वयर केशी आसात तातूंत अनेक 4,000 बारीक केशी आसात त्यो बारीक केशी Let him examine it properly. Study because it is not possible to study in 4 days or 5 days. You have to go through all the papers. जेन्ना And on it last week we can discuss it properly. स्पीकर सर म्हाका दिसता की ह्या हाजेर म्हाका स्टडी करपा जाय कित्या खातीर तर हे आतां ज्यो आमी टोटल फिगर सांगला 5,350 टोटल केसी आनी तातूंत भितर 4,000च्या आसपास ज्यो केसी आसात त्यो फक्त 500चे सकल किंवा 500 to 1,000
ह्या केशी भितर हांकां कायद्यान प्रिफरन्स दिवपाक जाय आशिल्लो कित्याक दिलो ना हाजेर म्हाका पयलीं पळोवपाक जाय कित्याक जी ही आतां हें जें आसा जे 16B सुद्दां जे हांगा वो TCB एक्टा भितर वो जो हें केल्लें आसा तें फक्त हेजे खातीर न्ही कित्याक जे आमचे लोक आसा जे कोणी घर हें केल्ले आसा ऑर्चर्ड लँड आसा बारीक मनीस आसा ताका खंय तरी हाचो फायदो जावचो त्या खंय तरी तांकां एक खऱ्या अर्थांनी मालकी हक्क मेळचे पूण ह्यो सगळ्यो केशी हांगा इतले लोकांनी एप्लाय करून सुद्दां ह्यो केशी कित्याक हें जाल्यो नात कित्याक फुडें आयल्यो नात ह्यो 5000 फक्त 233 कित्याक येयल्यो ह्या सगळे हेतून आनी तुला लास्टा शेवटी 30 जाल्यो अशें म्हणटात हे सगळें पळोवपाक जाय म्हाका स्टडी प्रॉपरली we have no problem it's not possible to study in 4 days let him study and come out with a reply proper reply nahi the reply sarko na last week at over we have no problem सर माननीय मंत्र्यान नवेंच खातें घेतलां आनी माननीय मंत्री तशे अभ्यासू ते पुराय विशयाचो अभ्यास करतले तांचें म्हणणें बरोबर आसा की 5,500 वयर लोकांनी एप्लाय केलें जवळपास 200 सुमार स्क्रुटनायज करून घेतले हांवें आतां प्रोसेस विचारतालो बोर्डा कडेन पयलीं येयल्या उपरांत ते पयलीं तेजो सर्वे रिपोर्ट पळयता ताज्या उपरांत मागीर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तांच्यो एनओसीज घेता आनी सेकंड टायम बोर्डाक घेता तसो तांचो प्रोसेस आसा हांवूय डिटेलान वचूंक नाशिल्लो पूण हांवूय बी विशय एकदां पळोवन घेता आनी इफ इन केस तसोच विशय जर सिरियस आसा जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टरांक हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी जें मत म्हटलां की आमी परत एक जर तो परत एकदां तांकां फुडल्या तुमच्या लास्ट विकान परत एकदां आसतलो तेन्ना ऑनरेबल मेंबरांची रिक्वेस्ट आसा कदाचित त्यांची कदाचित बारीकशी केस कोण बारीक मनशाची आसतली उरल्या आसतली हांगा 300 स्क्वेअर मीटर वालो बीन कोण तरी उरला आसतलो जाल्यार कित्याक उरला तो तांकांय कळपाक जाय उरपाचोय प्रश्न हांवें म्हटलें तेंच प्रोसेस पळोवपाक जाय तांच्यांनी म्हटलें न्ही बारीक मनशाचे सगळे उरल्या म्हणून ते कित्याक उरल्या तें कळप हें गरजेचें आसा सो दॅट तुमी फुडल्या लास्ट विकात परत एकदां तो क्वेश्चन घेया सो दॅट तो पर्यंत एक 15 दीस तुमकांय मेळटले कारण तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन वेवस्थीत रित्या समजून घेवन प्रोसेस हे करपा खातीर सो दॅट लास्ट विकान स्पिकर्स घेतले वयचे Postponement start question number 6B, Alex Engineer. Speaker, sir, I may be permitted to ask question 6B. The answer is on portal. Speaker, sir, this is about Zuari Agrochemicals. Last. Said 2001 न्यू इंडस्ट्रीज एंड एक्सपान्शना परमिशन जावं CRZ and CZMAन दिवपा जायना आतां इन दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आय एम जस्ट गिवींग द जिस्ट वॉट आय अंडरस्टँड करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग हो प्रोजेक्ट पळय आहा तो एक्सपान्शन आनी टँक आहा 5000 लिटर्सांची टँक आमोनिया एटमॉस्फेरीक आमोनियन टँक सारकी दर्या भितर बांदताय इट इज इन 0 to 500 आमगे बारीक जो तर एक फिशरमॅन आहा जाल्यार तेका त्रास जाता तेका कितें त्रास जाता तेगेलें डेमोलिशन जाता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयर CZMA इतू फास्ट एक्ट जालो आनी आमगे एक बरो सामान्य मनशागे डान्स फ्लोर तेका मोड उडयलो बट हिंगा ऑपोजीट आतां EIA रिपोर्टांत इट वॉज क्लियरली मेन्शन EIA रिपोर्ट पळय आहा तितून क्लियरली मेन्शन जालो आहा की इट इज एन एक्सपान्शन म्हणून मागीर CZMAन जेन्ना गेलो मिसरिप्रेझेंटेशन केलें आनी रिवॅम्पिंग म्हणलें आतां कितको वर्ड्स कितको यूज कोत्ताय टू हेल्प बीग इंडस्ट्रीज EIA रिपोर्टान तशें आहा एक्सपान्शन आहा आनी जेन्ना CZMAक वयता तेदोणा हें म्हणलें कितें रिवॅम्पिंग म्हणलें आतां द प्रोजेक्ट इज कोणें एक साबयो म्हणटा एनवायरमेंटल फ्रेंडली मनीस ऑर अदर एनवायरमेंटलिस्ट म्हणपाक हांव कितें म्हणपाक ताका तेणें कंप्लेन केली कंप्लेन कोत्रीच CZMAन काडला तेगे कंप्लेन काडल्या MOF धाडल्या आतां CZMA हॅज गॉट पावर्स टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर्स आनी ऑर्डरांत पावर आहा म्हूण इट इज मेन्शन इन द प्रिएम्बल इन द ऑर्डर इंटू तेगे एक्टान आतां हांव CMाक हांव जावं मिनिस्टरा कडेन विचारूंक सोदतां गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदितां कितें गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदितां बाबा तुमी कंप्लेन येयली जाल्यार पोस्टमॅना जॉब करूंक सोदताय
एंड वेरेज एक बारीक मनशा गेले सामान्य मनशा गेले CRZ सारक मोडपाक सारके यू बिकम अ डेमोलिशन मॅन. फाल्यां तुका दिता चान्स. Whereas here you are submitting it to the MOF. आणि जेन्ना MOF कितें केलां हा MOF तेंगे आतां परमिशन बंद दवरलां कित्याक यू कांट गिव इट अंडर CRZ रेग्युलेशन 2011. आतां CZMP ही CZMP तुमी करूं सोदताय हेका लागून CZMPचेर तुमी आतां इम्प्रूव करूं सोदताय. आतां आय वॉन्ट टू नो हितू तेजे तें दर्या मानताय हितू तेजेर ऑब्जेक्शन आहा हितू तें लास्ट टायम अनेकदां तेगेले आमोन्या वचोन आख्खें वेलसांवचें नुस्तें बुस्तें पेटी जाल्लें मेनी इयर्स बॅक आनी हावजांनींग बोड जाली बरी व्हडली आमी तेन्ना नासले. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें आतां तें जो तर टँक केली थिंगा इट इज एटमॉस्फेरीक अमोनिया ती खूंय पावतली आनी ही जो तर पावली जाल्यार कितें जातलें तें दॅट इज अ बिग थिंग. आतां MOFान पेंडींग आहा. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर बाबा तुम्ही CZMA ऑर्डर रिव्यू कोतले whether you will put this whether you will change these orders because in the appraisal committee report expert appraisal committee report on it is clearly mentioned ki CZMA has to answer why it has given approval. It is clearly mentioned in the report and the report is come here. So I want to know from the government बारीक मनशाक हितू त्रास कोत्ताय तेन्ना हेंकाय देखून तेंची ट्रिटमेंट घेतालें नाल्यार बारीक मनशाकूय तेंच ट्रिटमेंट दियाय. तुमी जर तर व्हडली इंडस्ट्री करूं सोदताय जाल्यार करे पूण बारीक मनशान तेंची ट्रिटमेंट दियाय. तेंगेलें ऑब्जेक्शन एंटरटेन करूं नाका कित्याक ते बांदताय जाल्यार गोर बांदले बांदून 2000 बांदले बांदून 1000 बांदले इतलें मुगे म्हणलें. आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम द गव्हर्मेंट whether CZMA will review its order before MOF makes a decision because MOF decision is pending because of CZMP plan and CZMP plan एका लागून करूं सोदताय म्हण. You better answer this question, Speaker sir. स्पीकर सर हांवें आन्सर हांव करता स्पीकर सर. मातशें ताका मदीं उठनाका म्हणा कितें विचारपाचें आहा मागीर विचार ना ताका संवय आसा ताका तेजे कुडचें स्प्रींग बी कितें आसतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट ही सेइंग grant has been done, there is no doubt about the grant. Speaker sir, ही फॅक्टरी 1973 चालू जाल्ली आनी CRZ म्हणटा ते 1996 चालू जाले आनी हे फॅक्टरी भितर स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट जे आसा 520 आनी 850 म्हणजे टोटल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 1500-1600 लोक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जाता इन द फॅक्टरी. रिजनल बाब कितें म्हणटा आय एक्सेप्ट दॅट ते कितें म्हणटा की आमोनिया टँक आहा आनी कितें आसा तें आसा आनी सगळी गोश्टी सारकी आसा आनी तो कितें म्हणटा की प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज विदिन CRZ द फॉलोइंग आर टू बी डिक्लेअर्ड एज प्रोहिबिटेड विदिन द CRZ. नाव CRZ इज समथिंग विच इज कम इन 96. आता ज्यो गोष्टी 96 आनी 73 जेन्ना प्लांट बांदलो तेन्ना टेक्नॉलॉजी जी आशिल्ली ती आउटडेटेड आशिल्ली म्हणजे आज कंपेर करपाक गेले जाल्यार आज टेक्नॉलॉजी खुबशी इम्प्रूव जाल्या. आता हांव रिजनल एकूच विचारूंक सोदता. आय एडमीट दॅट वॉट रिकमेंडेशन वी वील लूक इन टू इट. आय एम नॉट सेइंग दॅट but whether I should look into the feasibility, make a representation to the central ministry that it will look into that CRZ notification and give relaxation to already industries which have started. Now if they want to modify their structures, if they want to modify their procedures in giving with new systems, should we stop them, Speaker sir? आणि हे 1200, 1500, 1600, 2000 लोक 2000, 2500 लोक ते डिपेंड आसा तांकां भायर धाडपाचे हे हांव ते कडेन प्रश्न विचारता. तेणें म्हाका हेजें उत्तर दिवचें कित्याक स्पीकर सर वॉट ही से आय एम नॉट डिनायंग दॅट वी वील रीलूक इन टू इट बट वेदर वी शूड रीलूक इन टू सीइंग दॅट ब्रिंगिंग द मॉडर्नायझेशन इन द प्लांट वील हेल्प दीस 1500 टू अराउंड 2000 पीपल हू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड टू पोट भरपाचे whether the economy of crores of rupees surrounding it, we should look into it. I am asking the question back, Speaker sir, if you may permit me. जाल्यार आनी कितें उलोवपा ताका जाल्यार हांव उठना ते स्प्रींग बांदून दवरता आनी कित्या बरें. स्पीकर सर मिनिस्टरान बरो आन्सर दिलो टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाली म्हूण. टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जर जाल्यार आमगे गोंयकारांकली टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाली ती ताका दिसती पडना. गोंयकार आतां मातशे व्हडले जाले आनी बरे घरान रावपा जाता ते फिशरमॅन ते दिसती पडनाय ताका. वो जावं कोण एक बरो एक डान्स फ्लोर घरान सोदिता आनी तेगे डेमॉलिश करता तेदोन ताका दिसती पडना. इंडस्ट्रींत ताका 1500 आहा तो लोक ताका दिसती पडटा. इंडस्ट्री जो तर 1500 लोक आहा टॅक्नॉलॉजी जो तर इम्प्रूव जाल्या जाल्यार आय वॉन्ट टू टेल द स्पीकर की टॅक्नॉलॉजींत न्यू टॅक्नॉलॉजी हाडून CRZ दुकान कित्याक वयर बांदून कित्याक जायना काय म्हणून कित्याक प्लांटा एक्सपान्शन न्ही तो इट इज एन एक्सपान्शन ऑफ अ प्लांट. It is not an grading or upgrading of a plant.
expansion. The EIA says clearly that it is an expansion. When the EIA says it is an expansion, what justification he has given me is absolutely wrong. When it says upgradation, I can understand there are 1,500 employees. I can say that we have to be satisfied. And another thing, I want to tell this government, if he's saying like that, there are so many other things where the government is not paying attention to. There are so many issues. Let us not go into it. Pay equal treatment for everybody. Like Tingai employees, I think I help good. So I want to know from the government, from the department or rather from the government, बाबा तूं आतां कितें सांगू सोदिता की तेंक हेल्प करपाक तूं कितें करूं सोदीत काय म्हणून न्हू तेंक रुल्स एंड रेग्युलेशन ब्रेक करूं सोदिता CZMP पेन हाशाडो सोदिता हेका लागून नाजाल्यार सांग वी विल रायट टू द डिपार्टमेंट एटलीस्ट टेल मी वी विल रायट टू देम टू चेंज इट और डू समथिंग सम रिलॅक्सेशन समवेयर बिकॉज दिस इज अ प्रोजेक्ट वेर एमोनिया विल बी कमिंग डायरेक्टली इनसाइड द रिवर not even in the land 0 to 500 and it is coming inside. Has he gone and checked what is the position? So I want to know from the government. I just don't want to. Let us not go deep into it because there is expert expertise committee. There is the MOEF who is going to give permissions to them. But now, whether he will reconsider the CZMP or I want him assurance that मुखारचे दुसरीकारांगे जावं आमगे बारीक मनशागे स्ट्रक्चर हा थिंग मोदींग हेल्प करतलो तेंच पण थिंग लोक आहा ते न्हू तेका दिसती पडना तेंगे डेमोलिश टाक कोण उडोवपाचें आतां बाब थिंगा मरे कंप्लेन म्हणला ऑर्डर आहा म्हण काणी तुवें सांगलें तुवें म्हाका सांगिल्लें तर सांगिल्लें आपण जर ऑर्डर रिव्यू करता जाल्यार मुगे काम जालें काणी तुवें सांगलें स्पीकर सर ऑनरेबल कलीग म्हजो रेजिनाल्ड बाब आसा I think he has to first speak to the subject of the question what is asked. तो डान्स फ्लोर हांगा कांयच ना जुवारीन डान्स फ्लोर घालूंक ना आनी जुवारीन आनी कांय घालूंक ना स्पीकर सर ज्यो गोश्टी आय डोंट नो वेदर ही अंडरस्टँड हांवें ताका सगळें दिलां सप्लिमेंटरी दिलां सगळें दिलां स्पीकर सर आय मेड अ स्टेटमेंट आय एग्री दॅट MOF जेन्ना दिले तेजो एक्सपान्शन in response to the above observation the proposed expansion of urea plant of capacity 600 TDP not allowed and given location in the CRZ area. I have given. Speaker sir, it is now planned to shift outside the CRZ factory limits. But what is speaking? But kya Speaker sir? Expansion and modification is what the full report is about. What he is saying which is already taken care, it is outside CRZ area. Ammonia munta poito, kode tere sangla ammonia plant asa. So we are shifting it outside the CRZ. That is very clear, Speaker sir. Dusri goes just Speaker sir. CRZ notification in column 3 in that section of 2011, it is clearly mentioning, ata to pay dance floor, gara, fishermen, manta pay. I am also with them. To actor savior data so na. This government also is in favor of them. We will find solutions. Ata in this particular notification, what has happened, Speaker sir? That the factory was constructed in 1973. CRZ notification come in 1996. In this notification of 2011, it states that including the factory, the 73 Bandali, teka kainch kam karu meona. You cannot do anything in that factory also. You cannot modify, you cannot repair. Is what it is. Whereas in the case, what he is saying about dance floor, houses of fishermen, if they were built before 93, permission is given to them, Speaker sir. So this is the two contrast in what he is saying, which I am trying to collect him. And it is not only he is the savior of all the people of Goa. This government is also looking at seeing that the people of Goa benefit. That is why we are doing taluka level jave sagla. I will not mix like how he mixes. I will be specific to Zuari, and I think I have answered. I am not saying that what has happened is right or wrong, but what we are going to do is we have to take the interest of these 1,500 plus workers who are directly employed there in Zuari. Plus there is so many ancestry activities, more than 3,000-4,000 people which is there. Just because somebody wants to stop it, Speaker sir, because of some CRZ notification, I will not go into it. I will write to the MOF to modify this so that we can help. I am not saying expansion. Whatever apprehensions he is saying about the plant is already been told to take outside, which is already told in the full report. And in the this also it is told. I am repeating it again, Speaker sir. In response to the above observation that a proposed expansion of urea plant of capacity of 600 TDP is not allowed at the given location in the CRZ area. It is now planned to shift the same outside the CRZ area within the factory boundaries, Speaker sir. I think I have answered this question. Speaker sir, so we'll take it as an assurance that he will shift it
that Speaker, it sir, will the go question of outside. assurance is not there. Kide uleta Speaker, sir, to? He said I have that told it that will be in the full Honorable report member, has not been done. member, he has given the answer. Kide assurance One is second. He has given the answer. He has given the answer, Yeah. but he has said that he has to save, he has to set, then Mode जायते उलयलां. So because why? हांव कितें म्हणटा, see, let us not go deep into it because it's an industry. But important is whether he will also assure me that whatever he's doing for these fellows, he will do it for the other fellows. That is what I want from Speaker, him sir. also. Speaker, sir, I only want to speak, see, to खंयच्या खंय कितें उलयता Speaker, sir. बरें. Speaker, sir, let me, I'm on my feet. Speaker, sir, he should not correlate, he should be specific, he is my senior colleague. हांव तेजे junior. हांवें ताका सांगपाचें म्हाका सारकें ना Speaker, sir. He should be specific to the question. खंयच्या खंय कितें उलोवप सारकें जायना Speaker, sir. Bring subject, I will answer that subject. Don't bring subject which are not important. I have already, on the assurance in the house, I have told that now if he wants me to demolish the factory without giving permission, we will do that also if he wants. If he wants to see that all these people go home, we will see that also, Speaker, sir. I have no issues. म्हाका कितें आहा, म्हाजी factory न्ही ती, Speaker, sir. Speaker, we have to see everything into properly. I have assured him that what he said about ammonia plant is already taken care and put it outside the CRZ, which is already assured, which is there in the report. म्हाका तो आतां फॅक्टरी मोड म्हणटा तर ते हांव हिसाब मोडया आमकां काय प्रॉब्लेम ना. What is this, Speaker, sir? Speaker, sir, ताका sympathetically जे आसा ते इशूचेर उलोवपाचें, Speaker, sir. Luizin. I have worked in this factory. I have worked in the internal audit of this factory. If the report, inspection report, which is submitted, Honorable Minister, I'm listening. if the report is correct, then whatever they are doing is for the improvement, to improve the technology. The factory is going through worst financial stress. The employees are working there, and if this report is correct, I think there is no problem. Government should give the approval so that the factory survives, but not at the cost of pollution. There is no pollution issue here. Not at the cost of environment. There is no environment problem over here. And if there is environment problem, I'm sure the minister will take action, but we should help these industries, which is one of the highest income revenue provider to the state of Goa. So I feel that we should be responsible, and the owners of the employees of the factory cannot come and represent over here. The report is quite self-explanatory. Rane. Speaker, sir, Speaker, I'll just finish it. you I'll finish it because after what happens? I speak, the speaker has called my name. Mr. Speaker, sir, the minister may not have the ready answer, but he must tell us, because I was present in the house or perhaps outside the house, I don't recall, but when the factory came, it had a process where they used a catalyst called ferric cyanide, which is nothing but deadly poison. Now for this ammonia, for which, of course, most of the farmers need this, requires urea. Now, what is the catalyst that is used to get ammonia out of this plant? What is the catalyst? He can give us, he may not have ready answer. He can give us the answer in due course of time, because this is deadly poison. Earlier they were using arsenic. That was known as a Vertrox system. Today they are using Banfield system, where they have stopped the arsenic, and when there was arsenic, there was a heavy pollution. So that pollution is stopped. Now, if there is any pollution, I am not here to support it. You must take action. But if I know that initially, when the fish used to dying, honorable member is right. That time there was a Vertrox system, they were using arsenic. Now, if that is so, government should take action. But now that arsenic is not used, arsenic is removed, and you cannot destroy arsenic. Arsenic is buried in the deep into the these. You can reply to honorable. No, let
स्पीकर सर म्हाका दिसता त्याचा आन्सर त्याने दिला हाड करपा नाका Okay. with due respect to our senior most colleague Pratap Singh Rane Sahib, who is going to complete 50 years of being a legislature, I give him due respect, so I did not stand up. But Speaker sir, when somebody asks a question, I think I should answer. Even though you have removed the name, it is different. Anyway, that's a different story, Speaker sir. But I think the question what is asked, his colleague has given. Speaker sir, there are a lot of rules and regulations. What I said in the specific thing is there's a CRZ notification of 2011 which bans even repair of that factory. Now you can't, what he is saying is to close the factory and shift it away. And Luzin Bab Sangta, he is saying that we have to protect them. So from the same 5 people, there are 2 different views. So Speaker sir, I will tell the view, this government is here to help facilitate people in doing good for the people of Goa. There is so much employment, as Luzin Bab said, also there is so much revenue to the state. We will look at all angles before we are going ahead. What has happened is, because of the 2011 notification, this was not given. And as I have already said, the modernization of the plant using environmentally friendly changes, the catalyst, is what they have considered in this plant. So the question of pollution does not come. But that they cannot put, Speaker sir, right now, because they have to take permission to put that also. So CRL has to grant them permission. They cannot illegally do it also, Speaker sir, because it's a public limited company. So this is what my honorable colleague, Reginald Bab, does not want. That's what I feel. So that we will take a conscious decision. We will see and we will ask the central ministry to look into this particular section in the CRZ. Because of this, the issue has come up. Because these factories are not been allowed to do anything, renovation or anything, even though it was built in 1973, we will look into it thoroughly and we will see that not only Reginald Bab's apprehensions, which we have already seen, the ammonia plant is outside the CRZ area. That is the main contention of what is. But we will see that this plant survives and sees that it grows further to employ our Goan youth, Speaker sir. Star question number 1A. Ravi Naik. Most supplementary award, please. No, nothing. Speaker, nothing. sir. You can go into the demands. I may be permitted to ask 1B. Star question number 1B. स्पीकर सर जे पोंडाचे अंडरग्राउंड केबल जे आसा ते जी एजन्सी आसा तुमची कन्सल्टन्सी CL कितें तरी ही एजन्सी आसा हेका केन्ना तुमी एस्टिमेट करपा लायल्लो आनी आतां केन्ना तेजो एस्टिमेट डिटेल केन्ना मेळटलो आनी केन्ना तुमी काम सुरू करतले? The answer is as per on the portal. आता तेणे मागला ते हांव सांगता स्पीकर सर. The question is very specific. Proposal for underground cabling of Ponda. आमचे जे ऑनरेबल हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर. म्हाका एक ते क्वेश्चनाचे हांगा एक पुस्तक दिता असेंब्लीत. प्रपोजल कितें आसा स्पीकर? प्रपोजल फॉर अंडरग्राउंडिंग केबल ऑफ पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. आनी तेज्या वांगडा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नांवां आसा. आतां हे फोंड्याचे फुडें फोंड्या बी रावपाचे आसा स्पीकर सर. हांव तुका विचारूंक सोदतालो. हे 7 जाण आसा फुडें फोंड्या रावपाचे बी आसा. बिकॉज इट इज गोंयचे जाल्यार हांव दुसरी गोश्ट फोंडेचे स्पेसिफीक रवी बाबान जे प्रश्न मागला प्रपोजल फॉर अंडरग्राउंडिंग केबल ऑफ पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तेज्या वांगडा आनी 7 जाण आमदाराची नांवां आसा स्पीकर सर. म्हणजे तेका हे तेंचे भितर कॉम्पिटिशन आसतलें स्पीकर सर. 7 जाणांची ना. आन्सर जे आसा 7 जाणांची ना. स्पीकर मिनिस्टर 7 जाणांची नांवां ना. That is for third. स्पीकर सर. But Speaker sir, what I was doing, Speaker sir, when it is part of this, it looks that it should be part of it. म्हणजे माझे printing कशें करपाचें तें पयचे. अशें हांव म्हणटा Speaker sir. Speaker sir, the question what my honorable colleague has asked. भाषणच करीत रावता. Problem is अंडरग्राउंड केबलिंग जे आसा 2017 ऑनरेबल मिनिस्टरान colleaguean तेजो एक पत्र बरयलें देन चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर. स्पीकर सर, हे पत्र बरयता तेन्ना तितून तेणे अंडरग्राउंड मागलेले स्पीकर सर. रिपोर्ट केन्ना डिसिजन घेतला एस्टिमेट केन्ना दितले? एस्टिमेट जो आसा बिकॉज इट इज मोर दॅन 5 crores तेका गायडलायन जे आसा मिनिस्टर JRC अरे तेका मिनिस्टर आमकां कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक जाय स्पीकर सर. अरे मिनिस्टर फक्त भाषण अपॉइंट केल्लो आसा RECPDLचो मिनिस्टर क्वेश्चन आवर इज ओवर. क्वेश्चन आवर इज ओवर. स्पीकर सर एक क्वेश्चन एक आयज पळय तुमी 4 क्वेश्चनाक पोस्टपोन करूं
एक वर गेले आमचे नंबर 1 आशिल्लो ते काय ना कोण भाशणां करता भाशणां स्पीच दिता व्हडले व्हडले स्पीच